फुल ಹೆಂಗಿದೆ ಕುಚ್ಚ ಕುಚ್ಚದೆ ಕಚ್ಚಕೇನಾಗಿದೆ ಕಚ್ಚಕವರು ಪೂರ ಕಚ್ಚಕಚ್ಚಿಲ್ಲ भुकेन व्याकुळ झालेल्या एका नागसापान चक्क 1.2 फुटाचो चाकू गिळून खाल्ल्याची घटना कुमटा तालुक्यात घडिल्ली आसात। कुमटा तालुक्यातल्या हेगडे या गावच्या गोविंद नाईक यांच्या स्वयंपाकघरात ही घटना घडिल्ली आसात। हो नाग साप आसात या गोविंद नाईक यांच्या स्वयंपाकघरात आढळून येलो। तो घरात येलो त्या वेळाचेर त्यांच्या लोकांनी तेका पळयलो, मात्र तो घरातल्यान भायर कित्याक वचना हे जेन्ना तेंच्यांनी पळयले तेन्ना घरात जे स्वयंपाकघरात जो चाकू आशिल्लो सुमारे 1 फुटाचो तो चाकू या सापान गिळला असे तांकां कळले। त्या उपरांत तेंच्यांनी जो सर्पमित्र आसा पवन नाईक हांकां आपोवन ह्या सापाक धरले आणि भायर हाडल्या उपरांत कळले की ह्या सापान एक मोठो चाकू गिळलो आसा। त्यानंतर सर्पमित्र पवन नाईक यांनी हो चाकू आसा तो चाकू तिच्या पोटांतल्यान भायर काडलो आणि ह्या नाग सापाक जीवनदान दिल्लें आसा। पुरोटा खातीर प्रमोद पोंडे।